म्हापशा गणेशपुरी दोतर घाणेकराच्या बंगल्याचेर दरोडो घालपी चोर दोतराचीच गाडी घेवन पणजे पावले। पणजे गाडी दवरून टॅक्सी घेवन गोंया भायर टॅक्सी ड्रायव्हराची चौकशी चल्ल्या म्हूण माहिती मेळटा। मजगती पुलिसांच्यो 7 टिमी टोळयेक सोदूंक गोंया भायर सेफ्टी विशीं हुस्क्यान थळाव्यांक भय थळावे डिव्हायस पीक मेळ्ळे की आम्ही थोडे कॅमेरा IP कॅमेराज आमच्या रेजिडेंट्साच्या मार्फत डोनेट करून हाऊसिंग बोर्डान इन्स्टॉल करता। तेका एक ऑब्झर्वेशन पोस्ट लागतलो। बस स्टॉप पोस्ट आसा तो खाली आसा, अनयूज्ड आसा, तो आमी कन्वर्ट करून ऑब्झर्वेशन पोस्ट करता। हे आमी DYSP सराक सांगला। आणि घरांत जेन्ना सिनियर सिटीजन्स असतात थंयसर दिसा ढवळे सुद्दां कितें जावंक शकता। आणि हे भीतीचें वातावरण जें आसा पळय ते जेन्ना CCTV कॅमेराज जेन्ना इन्स्टॉल करतले किंवा गस्त जेन्ना आसतली पुलिसांची तेन्नाच हें वातावरण भीतीचें वातावरण कमी जाता। प्रत्येकाच्या घराघरांनी जी कोण मेड्स कामाक आसा आनी जे टेनंट्स बीन आसा थंयसरले तेचें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर म्हाका दिसता पुलीस आनी सगळ्यांच्या मदतीन तेचेर नियंत्रण करप तितकेच म्हत्वाचें आसा। त्या मुद्द्याचेर हो विशय आमी उलयल्लो आसा। खुबशे थंयसर फेरीवाले भायले जे येतात वेंडर्स तेंचेर कंट्रोल करचे खातीर म्हापसा म्युनिसिपल की तेंचेर थंयसर इन्स्पेक्शन दवरून किंवा रेग्युलर ड्रायव्ह करून अशा अननोन व्यक्तींचेर तेंचेर नियंत्रण दवरून थंयसर तेंचेर नियंत्रण दवरपाचें आनी हेतून सुद्दां आमकां मदत करपाक तांकां आमी एप्रोच केल्ले आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।